राजकीय पावण्यार चर्चेक ओतो आयिल्लो। आपूण भाजपान प्रवेश करता ही फकत वावडी आशिल्ल्याचो गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगले। विधानसभा अधिवेशन लागीं पाविल्ल्यान भाजपान ही वावडी पातळिल्ल्याचे विजय सांगता। हातून कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणे। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीची महत्वाची बसका दक्षिण गोंयांत जाली। हे बसकेक काँग्रेसीचे सगळे फुडारी हाजीर आशिल्ले, पूण एल्विस गोम्स खंयच दिश्टी पडलो ना। हे विशीं एल्विसाक विचारल्यार तो सांगता आपल्याक कोणे आपयलेंच ना। हे बसकेन मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेची रणनीती आनी इच्छूक उमेदवारांच्या नांवांचेर चर्चा जाली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार एल्विस गोम्स लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर इत्सूक आसा। खोला आनी बार्शे पंचायतीच्या शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। हो प्रकल्प आयल्यार न्हंयचें उदक प्रदूषित जातलें आनी ताचो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो असो भंय थळाव्या लोकांनी उक्तायला। खंयचेच परिस्थितीत हो फिश मिल प्रकल्प आमकां नाका म्हणून थळावे सांगतात। लोक न्हंयच्या उदकाचेर आदारीत आसात। फिश मिल आयल्यार न्हंयचें उदक प्रदूषित जातलें। न्हंयचें उदक पिकावळी खातीर वापरतात। उदक ना जाल्यार लोकांच्या जिविताचेर हावळ येतली। कारापूर सरवण पंचायतीच्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेक भोवतेक पंच वांगड्या सयत ग्रामस्थानांनी फाट केली। मजगतीं हे ग्रामसभेक एकूय लेखी प्रश्न वा सूचना येवंक नाशिल्ली। ग्रामस्थानांनी उपस्थित केल्ल्या विशयाचेर ग्रामसभेक चर्चा जाली। कोदाळ वाठारांत चलिल्ले प्लॉट विकसीत काम आनी हेर कांय विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयले। मुरगांवचो आदलो नगराध्यक्ष शरद चोपडेकारान फुकट वैजकी शिबीर घडोवन हाडले। सर्वसामान्य लोकांक चड पयशे खर्च करपाक जायनात देखून ह्या लोकांक वैजकी सेवांचो लाव मेळचो ह्या हेतान हे शिबीर आयोजीत केल्ले। हातूंत दोळे आनी दातांची तशेंच हेर तपासणी जाली। शिबिराक लोकांचो उपाट प्रतिसाद आशिल्लो।
कलंगूट बागा दर्यादेग हेर पर्यटन थळांच्या तुळेत बेकायदेशीर गजालींच्या बाबतीत पहिल्या नंबराचेर आसा। ते मागीर बेकायदेशीर टाउट्स आसूं वा हेर बेकायदेशीर गजाली, पर्यटन खात्यानूच आपल्या अहवालात ह्या गजालींचेर उजवाड घाला। ह्यो बेकायदेशीर गजाली पुरायेन बंद करपाचेर पर्यटन खात्यान स्पश्टीकरण दिवना। डान्स बार, नायट क्लब आनी हेर आस्थापनांक गिरायक हाडपी दलालांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जालां। सवलती आनी शिंदळकी वेवसायाचे हायस दाखोवन दलाल पर्यटकांक लुटतात। चडशे दलाल कलंगूट बागा वाठारांत सक्रिय आसात। पर्वरी सुकूर पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जय विविधताय समिती कोयराचो विलो तशेंच पार्किंग विशयावयल्यान तापली। हे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करचे अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी केल्या। आयतारा वेलिंग प्रियोळ कुंकळे जाल्ले ग्रामसभेत जायांच्या मळ्यांचो विशय बरोच तापलो। फुलकारांनी जायांच्या मळ्याक कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनांचेर खर कारवाय करपाची मागणी लावन धरली। येता त्या बुधवार मेरेन ह्या मळाक उजो लावपाच्या घडणुकांचो तपास करून योग्य ती कारवाय करपाचें आश्वासन सरपंचान दिलां। पेडे जंक्शनाचेर आयतारा 6 गाडयांमदी भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात 6 जाणांक दुखापत जाल्या। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या। अपघाताक लागून महामार्गावयली येरादारी कांय वेळा खातीर आडकून पडिल्ली। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। दी गोवा हिंदू असोसिएशनाचे तशेंच बानोडेच्या स्नेह मंदिराचे संस्थापक आनी गोंयचे सुपुत्र रामकृष्ण नायक आयतारा संवसाराक अंतरले। दी गोवा हिंदू असोसिएशना वरवीं तांणी मराठी रंगमाचयेचेर जायतीं साबार नाटकां निर्मीत केल्लीं।
रामकृष्ण नायक हांच्या कुडीचेर आयज 5 वरांचेर मडगांव मसणभुयेंत निमणे संस्कार जातले. सारमानस पिळगांव शॉर्टकट पांयवाट असुरक्षीत फेरी धक्को आनी हेर कांय विशयावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. असुरक्षीत सारमानस फेरी धक्क्याकडली देवती कापची अशी मागणी थळाव्यांनी आयतारा जाल्ले पिळगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत केल्या. सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर 3 मेळून 5 पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले, जाल्यार 2 पंचवांगडी गैरहाजीर आशिल्ले. बिहारात सध्या राजकीय भूकंप जाला. आरजेडीची साथ सोडून नितीश कुमारान सध्याचे सरकार विसर्जित केले. नितीश कुमार हांणी आयतारा सकाळी आपलो राजीनामो राज्यपालाक सादर केलो. हाका लागून जेडीयू आनी आरजेडी हांचे सरकार कोसळ्ळा. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान नवे सरकार घडोवपाचो दावो मान्य केला आनी आता बिहारात एनडीए सरकार तयार जावपाक लागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात ह्या खाशेल्या कार्यावळीत सुचयल्ल्या प्रमाण दर एका हायस्कुलात तशेंच उच्च माध्यमीक शाळांनी परीक्षा पे चर्चा आयोजीत जावचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. परीक्षा पे चर्चा ही विद्यार्थ्यांक तशेंच पालकांक खातीर खूब फळादीक थारूं येता अशें मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. रॉबर्ट कुतिनो आणि आंतोनियो डिसोजा हांच्या रोमियो लेक ह्या शेकाचो बेकायदेशीर भाग पर्यटन खात्यान शेनवारा मोडून उडयलो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्यान ही कारवाय केली. गोंय स्वतंत्र जावन 62 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत उदक, रस्तो, लायटीचो प्रश्न अजून मेरेन सुटावो जावना. गोंयांत अशे कितलेशेच वाठार आसा जातून अजून मेरेन लोक उदक, लायट आनी रस्त्याक लागून त्रास काडटात.
सांगे कार्ला वाठारांतल्या रस्त्यान एकल्या जाणट्याचो जीव घेतलो। या वाठारांत 100% लोक अनुसूचित जमातीचे राबितो करून आसात। मातशी थंडी आनी जोर आयलो जाल्यार 35 किलोमीटर पयस केप्यां भलायकी केंद्रांत वचचें पडटा। फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंय भेटीचेर येतात। मडगांवांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची विकसीत भारत संकल्प यात्रा या मोहिमे वरवीं खासा मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर सभा जातली। सभेच्या फाटभुंयेर बस स्टँड तशेंच या बस स्टँडा वयलीं दुकानां 2 ते 8 फेब्रुवारी ह्या काळांत बंद दवरतले। तशेंच कदंबा बस स्टँड नितळ करपाचें काम सध्या नेटान सुरू आसा। एका म्हयन्याच्या काळात मोर्जे टेमवाडा वाठारांत 19 ओलिव्ह रिडली कासवांनी 1800 तांतयां घाल्यात। हो वाठार रान खात्यान राखीव दवरला, मात सुरक्षीत वाठार लागपी साधन सुविधांचो हांगा उणाव आसा अशें कळटा। ह्या वाठाराक धड नेट म्हणल्यार जाळे लेगीत ना, ताका लागून कासवांच्या तांतयांचो हो वाठार जाळ्यान सुरक्षीत दवरचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर येता त्या अधिवेशना वेळार विधानसभेत सुरक्षा वाडोवपाची गरज दोनूय सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या। संसदेत जाल्ल्या हल्ल्याची देख घेवन आमी विधानसभेत सुरक्षा वेवस्था वाडोवपाची थारायल्या। तशेंच असल्यो गजाली जावच्यो न्हय म्हणून आमी सादूर रावपाची गरज आसा अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगलें। फाटल्या दिसांनी भोमा रस्तो रुंदीकरण प्रकरणात 22 नागरिकांक अटक जाल्ली। हे संदर्भात भोमा रस्तो रुंदीकरणात थळाव्यांक विश्वासात घेवचे अशी मागणी लावन धरून भोमकारांनी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली। 22 नागरिकांक दिल्ल्या कारणा दाखय नोटीसेक भोमकारांनी एकठांय येवन हे आवाहन केले। प्रताप सिंग राणे हांचो 85वो वाडदीस व्हडा दबाज्यान पर्ये 70 भूमिका स्कूल मैदानाचेर मनयलो। ताच्या वाडदिसा निमतान मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा हे पुस्तकाचे उक्तावण जालें। मंत्री, आमदार
तशेंच गोयच्या हेर मानेस्तांनी प्रताप सिंग राणे हांकां वाडदिसाची परबी भेटयली। ह्या वेळार हजारांनी लोक हाजीर आशिल्ले। भारताची पुराय न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचेर अवलंबून आसा। सध्या भारतान वेगवेगळे कायदे लागू केल्यात आनी वेगवेगळे कायदे तयार जातले तितलीच लोकशाय घटमूट जातली, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत दुरुस्त करपाक 800 कोटी रुपयांची निधी मंजूर केल्या। देशाची आयची अर्थीक धोरणां येता ते उज्वल भारताचो आधार आसतली, देखून सगळ्या भारतीयांनी संधीचो लाव घेवप भोव गरजेचें आसा। महाराष्ट्रातल्या मराठा आंदोलनाक निमाणे कडेन यश आयलां। महाराष्ट्र सरकारान मनोज जरांगे पाटील हांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्यात। शेनवारा फांतोडेर हे विशींचो अध्यादेश काडलो। कुणबी नोंदी सापडिल्ल्या सोऱ्याक लेगीत दाखले दिवपाची जरांगे पाटील हांची मागणी महाराष्ट्र सरकारान मानून घेतल्या। लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या ह्या फाटभुंयेर भाजपा कडल्यान 2024च्या ह्या वर्साच्या लोकसभा वेंचणुके खातीर राज्य प्रभारीची नेमणूक जाल्या। गोंयचे वेंचणूक प्रभारी म्हणून आशीष सूद हांची नेमणूक जाल्या। मडगांवच्या गांधी मार्केटान 3 वर्साचे एक ल्हान भुरगें सापडलां। हे भुरगे कोणाचें ते गांधी मार्केटात कशें आयले हे विशीं कसलीच म्हायती ना। दुसरे वटेन दक्षिण गोंयच्या एक्काय पुलीस स्टेशनात भुरगे शेणिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्ली ना। ताच्या आवय बापायचो सोद घेवप सध्या चालू आसा।